आयज आमी कॅम्पेन कवर करीत करीत आमी पर्वरे मतदारसंघाना आनी पर्वरी आमी आयज रोहनाची कॅम्पेन कवर करता। रोहना वांगडा रोहनाचे कॅम्पेनीच्यो गजाली करतले। रोहन बाब येवकार तुमकां आमच्या कार्यक्रमान। तुजो येल्लो कलर पळयलो जाल्यार तो सारको BJPचो न्हू आनी इंडिपेंडंट म्हणजे कलरान तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता? येल्लो कलराच्या बाबतींत कांय ना। पर्वरी हॅज ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट वायब्रन्सी अँड वी नीड वायब्रन्सी रिफ्लेक्टेड अपॉन द पीपल। हे आज इलेक्शनाच्या वेळार न्ही जाल्यार इलेक्शनाच्या मातशे पयलीं दीस थिंग वेन वी जॉयन द पार्टी आमी तेन्ना सगळ्यां कडेन उलोवन तेन्ना हें लॉन्च केल्लें। येल्लो कलर गिव्स यू द सिग्निफिकन्स ऑफ वायब्रन्सी एग्रेशन। थंय सिंबॉल तुमचो आमचो BJPचो हांगा आसा, पर्वरीम रायझींग हांगा आसा, फाटल्यान पळयलें जाल्यार सिंबॉल इज देर। कलर इज वन पार्ट बट बेसिकली आमी वायब्रन्सी जी तयार केल्या पर्वरच्या भागान लास्ट 12 वर्सान कमिंग इन टू पर्वरीम आफ्टर डिलिमिटेशन वी हॅव हॅड लॉट ऑफ चॅलेंजीस। पर्वरीम वॉज ऑलवेज निग्लेक्टेड। आतां तें निग्लेक्टेड आशिल्ल्या कारणान खूब कामां आशिल्लीं, बेसीक एम्युनिटीज जाग्यार घाल, बाकीचे घाल। ऑल दीस वी हॅव डन विथ टॉकिंग टू आवर पीपल। पर्वरकारां कडेन आमच्या सगळ्या फॅमिली कडेन उलोवन तांचे विशय कितें, तांकां म्हत्वाचे विशय कितें अशें करून आमी मॅनिफेस्टो तयार करून 2012 सुरवात जी केल्ली 2017 फुडें पयली जाल्यार 10 वर्सान वी हॅव डन लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ शोकेसिंग प्रोजेक्ट्स वीच कॅन बी ओन्ली शो ऑन शोकेस पूण प्रोजेक्ट्स वीच आर एक्चुअली टू बी युटिलायज बाय पीपल। उदकाचे जावं, लायटीचे जावं, गार्बेजीचो जावं, सिवरेजचो जावं, हे सगळें मॅक्झिमम टायम आमी ऑपोजिशनान आसून 10 वर्सांचे कारकिर्दीन 7.5 वर्सां आमी ऑपोजिशन आशिल्ले। 7.5 वर्सां ऑपोजिशनान आशिल्ले, 2.5 वर्सां आमकां मंत्रीपदाचो लाभ मेळ्ळो। दोनूय वेळा वी हॅव परफॉर्म। सो वेन वी टॉक अबाउट एनी कलर it is not only the color to talk about which way we are going. We talk about vibrancy, togetherness, coming together and thing कितें म्हणटा तें together for Porvorim म्हणटा पळय। This is exactly the vision we have carried towards Porvorim rising and we have achieved it. आज सगळो एक कुटुंब बरोबर रावन काम करतात। आज आमी 5 वर्सान एकदां, 5 वर्सान दोनदां तशें न्हय, the 365 days we along with our team are available with our people. We are there moving around, understanding their problems, their issues. So ताज्या खातीर आमदार वाड्या वाड्यार नाल्यार सरपंच, पंच मेंबर ही जी आमची टीम तयार जाल्या एवरी डे वी आर देर। सो वेन हाऊस टू हाऊस इश्यूज वी आर डुईंग, आज फक्त आमी लोकांचे ब्लेसिंग्स घेतात, फुडें वतात। लोकांक पूर्ण विश्वास आसा की रोहन कितें करतलो, हातान घेतलो जाल्यार करून दितलो म्हणून। आनी त्या विश्वासान 2 टायम आमी अपक्ष म्हणून निवडून आयल्या आनी ह्या फावटी BJP बरोबर रावन फुडलो पॉलिटिकल करियर आमचो फुडें व्हरता। ओके, हांव परत एकदां तुमच्या पयल्या इलेक्शना कडेन वयता। 2012-2011 सुमार तुमी प्रेस कॉन्फरन्स बी मदीं घेताले पर्वरीम रायझींग आनी तुमचे भुरगे जे आय एम विथ रोहन म्हणून टी-शर्ट घालता तेन्ना हांवें तुमकां मुद्दम प्रश्न केल्लो वाय इट इज रोहन एंड वाय इट इज नॉट पर्वरीम काय म्हणून। तुमी बरें उत्तर दिल्लें तेन्ना। पण 10 वर्सां उपरांत तुका एक पार्टी कित्याक जाय पडली? 2 टर्म आमी अपक्ष म्हणून गेले आनी वी हॅव अंडरस्टूड पॉलिटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इज चेंजींग। पयलींचे पॉलिटिक्स आज उरूना। आज पयलो टर्म आमी अपक्ष म्हणून गेले, ऑपोजिशन आशिल्ले, काम केलें। फुडली टर्म आमकां 2.5 वर्सां मंत्रीपद मेळ्ळें। 2.5 वर्सान IT, रेव्हेन्यू, लेबर एम्प्लॉयमेंट आनी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स चारूय डिपार्टमेंटांनी वी हॅव बॉट रिफॉर्म्स वीच वर नॉट डे फॉर 25 years। 25-30 वर्सांचे जाले ना, आमी 2.5 वर्साच्या कारकिर्दीन केले। युथां खातीर कितें जाय? IT पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, त्यो स्किम्स इम्प्लिमेंट कर, तांकां हाड, स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। वी स्टार्टेड दीस पार्ट। We started giving them respectable salaries, calling industries. Secondly, as Labour and Employment Minister, HR company कडेन उलोवन each person is required in the industry. आनी गोंयांत चडसो प्रॉब्लेम आसता की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंटा प्रमाणे आमचे लोक कॅलिबराचे नासतात। इंडस्ट्री निडा प्रमाणे तयार करपाक स्किलिंग, रिस्किलिंग, वेदर दे आर फार्मास्युटिकल कंपनीज और 5-star hotels, hospitality industry, we started that. महसूल खात्यान we have got amazing reforms in 2.5 years, which were waiting for our people. Goa Land Revenue Code 1972 म्हणलो जाल्यार ताज्या मागीर इतलेशे चेंजीस जाल्या अँड वी हॅव नीड टू अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर पीपल। तो मुणकार आसूं, कूळ आसूं, बाकीचे विशय आसूं, आलवाराचे आसूं, पार्टिशनाचे आसूं, ईज ऑफ डुईंग बिजनस आनी कमीच कमी हातून लोकांची कामां जावपा जाय इज वॉट वी स्टार्टेड। सिटीजन सर्वीस सेंटर तयार केलें, गव्हर्मेंट गोवा GOV.in, GOV.in ती वेबसायट हाडली। हे माध्यम जे तेन्ना तयार केलें वॉज यूज कंटिन्युअसली। इवन आतां कोविडाच्या लास्ट 2.5 वर्सान जेन्ना आमी सरकारान नाशिल्ले, गव्हर्मेंट हॅज यूज दॅट सेम पोर्टल गोवा ऑनलायन टू एन्श्युअर दॅट दे आर एबल टू परफॉर्म। आतां हें समज सगळें करतले जाल्यार हातून यू नीड अ लॉंग टर्म विजन अँड दॅट इज वेर आय थिंक मनोहर पर्रीकर लिगसी वेन वी टॉक इन द रायट डिरेक्शन नीड्स टू बी कॅरीड टुडे।
ताजी आणि म्हजी येवजण घेवन वी वर प्लॅनिंग टू मेक गोवा अ नॉलेज डेस्टिनेशन. हीज विजन एंड दॅट इज वॉट आय वॉज कॅरिंग. And we have been successfully able to carry because we took all stakeholders together, industry, academia, बाकीचे stakeholders सगळ्यांक बरोबर गव्हर्मेंटाक बरोबर घेऊन गेले. एखादी पहिल्या फाटी झाला असतले बट वी डिड इट. आज परवरी येतकर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस वीच वी आर स्टील टू ओवरकम. लोकांक एक म्हणल्यार डेव्हलपमेंट ऑपोजिशनान रावनूय डेव्हलपमेंट केलें पूण आज अपेक्षा जॉबाची आसता बाकीचे आसता एक बाजू जाली. दुसरें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. सेंटराक तुका BJP सरकार आसा. गोंया सेंटराक तुका ऑपोजिशन इज फेल्ड मिजरेबली. नेक्स्ट 10 वर्सां मिनिमम एंड मोर will be BJP government at the center which we can clearly see. Whether we like it or we don't like it, you can't dispute it. आज जेन्ना गोंया परत येता सगळ्यो पार्ट्यो ज्यो पयल्यो काँग्रेस should have been the pillar to pull everybody. काँग्रेसाचे काही लोक जे स्वता आपले राज्य म्हणून घेवन बसल्या today are not able to put Congress together and that has been the failure of Congress to pull everybody together. आम्ही पळोवन घेतली काँग्रेस म्हणटा ती कितें ती. आवर सम पीपल वर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दॅट काँग्रेस सो ते गेल्ले आनी वतकर तांकां द वे दे वर ह्युमिलेटेड वी केम टू नो दॅट सेल्फ इज मोर दॅन द पार्टी. जेन्ना सेल्फ बिकम्स मोर दॅन द पार्टी यू कॅन वर्क विथ सच पार्टीज. दॅट इज अ टायम यू हॅव टू ऑप्शन्स. एक आमकां आशिल्लो इंडिपेंडंट जाल्यारूय निवडून येताले आनी दुसरें ऑप्शन आशिल्लें पार्टी पळोवप. आज फुडें पळयता आसतना वी नीड टू टेक अ व्हेरी पॉलिटिकल मॅच्युअर डिसिजन. I have been the person who has been raising these issues left, right and center against this government for the last 2.5 years. 2.5 वर्सां आफ्टर मंत्रीपद वतकर ऑपोजिशनान रावन हांवेंच विशय मॅक्झिमम असेंब्ली आनी असेंब्लीच्या भायर काडिल्ले आसा. हे विशय फुडें समज व्हरतलो एक जाल्यार ऑपोजिशनान रावन व्हरप बोवाळ करत रावप. सेकंड एक फोरम घेवन लेजिस्लेट करप. सो जेन्ना आमी आमचे पंच सरपंच ज्येश्ठ नागरीक जवळ जवळ 200 लोकांच्यो 3 दीस बैठकी घेतल्यो अँड वी स्पोक टू क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द कम्युनिटी. We had to decide with these options. Independent म्हणटकर we had to say फाल्यां समज सुद्दां you talk about government which comes in you can perform for maybe some time because independent although has a thought and vision cannot carry it without a party. Wherein BJP today when we are talking about the party they are at the center, they are in the state. आणि आज समज मॅच्युअर डिसिजन घेतलो जाल्यार we will have to keep our personal issues at the side. तेच आमी आज केल्लें आसा. खूब जाणांक पयलीं एक प्रश्न पडिल्लो की रोहन इतलो बोवाळ मारतालो कोणाक कितें म्हणटालो वॉशिंग मशीन म्हणटालो बाकीचें म्हणटालो कितें जालां काय म्हणून. हांव अजून आय स्टँड विथ दॅट. देर वर सर्टन पीपल हू वेंट इन दीस वॉशिंग मशीन दॅट टायम टू गेट प्युरिफायड म्हणून तें मशीन चोकअप जाल्लें. चोकअप जावन बंद जाल्लें हे सगळे लोक वचून. आज जेन्ना आमी वतात वी इंटेंड क्लिनींग इट, वी इंटेंड गेटींग आउट ऑफ इट. आनी जेन्ना आमी फुडें वतात तेन्ना म्हजो आवाज आनी म्हजे आयडियाज आनी आयडियोलॉजी चेंज जायना. पार्टीन वता आसतना when the center has been wanting us to be in the party and the state was wanting us to be, we have a role to play. And ते करतले there are a lot of flaws which have been there which I have myself identified which is pertaining to Goa and which is pertaining to Porvorim. आज पूर्ण पर्वरीच्या लोकांक who initially felt रोहन कित्याक गेल्लो are convinced for the step that I have taken. Decision sometimes leaders need to take in the long term what we have to do. हांव राजकारणान समज आयला निस्वार्थी प्रमाणान लास्ट 12 वर्सां काम करीत आसा. लोक कन्विन्स जाले तुम्ही BJPन गेला ते. लोकांक रोहन खावटे लागता. Maximum people who felt that some communities who felt that they're little insecure about being there, they today talk about being with Rohan County. आमकां रोहनाचेर विश्वास आसा. आमी रोहनावर रावतले. रोहन will have to give us the same security. आज आम आदमी पार्टी आयल्या गोंया. आज काँग्रेस आसा गोंया. And there are 2 regional parties. Dynamics of politics is very clear that the formation of this particular government will happen with the BJP. 22 न्ही एखादी चड जायत हातून कांयच शंका ना. नॉर्थांतल्यानूच स्टार्ट केले जाल्यार करतले. यू कॅन सी दीस. TMC सारकेली पार्टी वीच इज कमिंग हियर गिवींग सॉफ्ट फ्रीबीज जे आज सुप्रीम कोर्टान सुद्दां प्रश्न काडला ते फ्रीबीज दिता आसतना तांणी येवजूंक जाय आशिल्लें की स्वता आपल्या वेस्ट बेंगॉल पयलें समज केल्लें जाल्यार तुका एग्जाम्पल तयार करूंक मेळटा. गृहलक्ष्मी म्हणून स्कीम काडली 5,000ची. तांचे स्वता वेस्ट बेंगॉल 500 रुपया दिना. हांगा 5,000 दिवपाचे उलयतात. युवा कार्ड तांणी एक 20 लाखाचें काडलां. हांव पयर सांगतालो 20 लाखाच्या कार्डान 7.5 लाख समज आमचें पॉप्युलेशन धरलें हू क्वॉलिफाय 15,000 कोटी जाता आनी गृहलक्ष्मी 5,000 प्रमाणे दिले जाल्यार 4,500 कोटी जाता. आमचे बजेट 20,000-22,000 कोटीच्या हातूनच काबार. डेव्हलपमेंट सॅलरीज बाकी सगळें कोण पळयतलो. ताज्या खातीर हीच पार्टी हू कम्स टू गोवा अँड टॉक्स अबाउट युवा शक्ती कार्ड टू सपोर्ट द यूथ. वाय आर दे नॉट डुईंग इट इन बेंगॉल. बेंगॉलचे यूथांक आज कितें जाय पडटा कितें गोंया येवन काम करतात. दॅट मिन्स
देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ पोटेन्शियल एम्प्लॉयमेंट इन वेस्ट बेंगॉल म्हणून हांगा आयल्या. दुसरो आयला झाडू घेवन काम करता ग्रासरूट. दे स्टार्टेड वेल. आय ऑलवेज कीप सेईंग दीस. दे हॅव लॉस्ट द ट्रॅक टुडे. दे हॅव लॉस्ट द ट्रॅक्शन टुडे. ते क्लियर आयल्या फक्त मतां फोडपाक आनी आपलो नॅशनल शेअर दाखोवपाक. गोंयचें इज नॉट अ प्ले ग्राउंड वे यू कॅन कम एंड प्ले वीथ द पीपल टू प्रूव युअर वोट शेअर फॉर द टू बी अ नॅशनल पार्टी. यर तूं गोंया खातीर कितें करूंक शकता, गोंयकारां खातीर कितें करूंक शकता, कितें सांबाळूंक शकता, हो प्रश्न येता. आनी ताज्या खातीर द फेसीस हू मेक अ डिफरन्स will be the difference in this particular scenario in 2022. लोक आज सगळे तोंडां पळोवन विश्वास कोणाचेर आसा तांचेर मत दवरतले. जंय अपेक्षा आसा की हो डिलिव्हरी करूंक शकता इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी एफिलेशन. आनी तेन्ना जेन्ना पळयतात यू कॅन सी ऑल द पार्टीज अदर दॅन BJP सिम्स टू बी डिसरप्टेड विथ डिफरंट थॉट्स. कोण तरी टुगेदर फॉर बार्देज म्हणटा, कोण तरी आनी कितें म्हणटा. ह्या येवजणेन एक कळटा की खंयच एक कडेन ना. वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी देर. People of Goa expect a lot of things from us, from me, from people of Porvorim expect a lot of things from me. खुबशे प्रोजेक्ट जे आमी करून घेतले ते अस्तित्वात हाडपाक पॉलिटिकल रिजना खातीर उरले. दोज वील बी माय प्रायोरिटीज टू एन्श्योर दॅट डेज आर डिलिवर्ड. कित्याक उदकाची समस्या बी हांव तुमकां मुद्दो विचारपाक 10 वर्सां तुमी आमदार आसले, तुमकां एक 2.5 वर्सांत मिनिस्टर म्हणून मेळ्ळे. सो कितें तुजें इनकम्प्लीट उरलें पळय न्हू, आनी 5 वर्सां तुमी आतां नवें कितें प्रॉमीस करता पर्वरेकारांक? आम्ही अंडरग्राउंड केबलिंग फर्स्ट फेज आम्ही म्हज्या टेन्युरान ह्या मंत्री पदाचेर सुरू केली आणि कंप्लीटूय केली जवळ जवळ 45 crores. सीवरेज प्रोजेक्ट क्लोज टू अबाउट 283 crores. वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. अनफॉर्च्युनेटली देर वॉज अ डिसेंट रिगार्डिंग द लोकेशन वेर द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वॉज सपोज टू कम. आणि ताज्या खातीर येवजण जेन्ना चेंज जाता यू कॅनॉट कीप डुईंग थिंग्स वीच द युअर पीपल युअर सर्टन रेजिडेंट्स डोंट लायक. सो वी आर लुकींग फॉर अ अल्टरनेट स्पेस. तातूंत हांव ऑपोजिशन आशिल्लें आनी पॉलिटिक्सूय जालें. ताज्या खातीर सिवरेजचो प्लांट डिले जालो वीच वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इट इज प्रायोरिटायज्ड. इन केस ऑफ वॉटर उदकाची समस्या सगळ्या पर्वरकारांक सगळ्यान लागींची. एक युनीक इनोवेटीव ड्रीम प्रोजेक्ट म्हाका जो आशिल्लो तकलेन स्टेक होल्डर्सांचे विचार घेवन खुबशे आमचो एक खाटो काका आसा बाकीचे ज्यांनी आमकां विचार हे मांडले की वाय नॉट. कित्याक देर वॉज अ स्पेस वेर वॉटर रेन वॉटर हार्वेस्टींग करपाची जागो आशिल्लो आनी उदक जिरना आशिल्लें. ते एरियाज टू गेट फ्लडेड. A small thought can give a good idea and that idea can be a project. आम्ही सदांच अस्नोडेच्यान आसा की उदक आमी वी आर ऑन द टेल एंड वी आर सफरींग. प्रॉब्लेमाचेर सोल्युशन काडचें पडटा. वन सायड इज वॉटर ऑफ 16 MLD कमिंग इन टू पर्वरीम. आज 13-14 MLD येता. 2012च्यान 14 MLD 16 MLD येता. आमच्या हांगा हायकोर्ट वाडलो, रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस वाडले, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस वाडले. अँड पर्वरीम इज एक्चुअली आय कीप सेईंग इज अ अनडिक्लेअर्ड कॅपिटल ऑफ द स्टेट. वी कम अंडर पंचायत वेर डावन एरिया सगळी आमची विलेज एरिया आसा, वयर अर्बन आसा. अ मिक्स ऑफ दॅट इज समथींग वी कॉल रुर्बन पंचायत. दीज पंचायत डो नॉट गेट मच मनी बट वी नीड टू डिलिव्हर. आनी ते आमी स्मार्ट सिटीजन आशिल्ल्यान फंड्स चड नाशिल्ल्यान we still have managed to ensure that we are able to deliver what is required as far as Porvorkars, our people are concerned. एकाच्या समस्येन आमी आज जो प्रोजेक्ट हाडला, a very unique project which is in Goa, a unique project which is in India म्हणपी हांव. हो विचार आमी जो सुरवात केल्लो आज एक्चुअली कंप्लीट केल्लो आसा. लोकांचे प्रश्न आसा उदक केन्ना मेळटलें. सगळी गजाल तयार करपाक जरी ऑपोजिशन आसलो तयार करून घेतली. आमी हो 20 MLD प्लांट तयार केलो. 15 MLD फिल्टर जावन तें उदक भायर सरतलें. That water will start getting pumped into the different areas of Porvorim. 16 MLD येता. आमचे प्रेझेंट रिक्वायरमेंट इन Porvorim somewhere on 28 MLD. सो 16 आणि 15 धरल्या जवळ जवळ 31 MLD आमकां समज मेळपाक लागली. वी कॅन से दॅट वी आर हॅव्हिंग एडिक्वेट अँड गुड सप्लाय ऑफ वॉटर वीच अदरवायज इज अ कन्सर्न. आज वॉटर टेस्टिंग चालू आसा, प्लांट रेडी आसा. इट इज नॉट दॅट वी आर जस्ट टॉकिंग अँड शोईंग थिंग्स. मॅनिफेस्टोन जे आमी सांगलें ते करून दाखयलां. 2012चो मॅनिफेस्टो आणि 2017चो मॅनिफेस्टो दोन्ही मॅनिफेस्टो वी हॅव टेकन टू टोटल इम्प्लिमेंटेशन. अँड आमी सदांच हांव म्हणटात की वी मस्ट बी वन ऑफ द फ्यू MLAs और वन ऑफ द ओनली MLAs हू गेव अ रिपोर्ट कार्ड बॅक टू हीज पीपल की आमी हो मॅनिफेस्टो काडिल्लो हो आमचो रिपोर्ट कार्ड म्हणून. कित्याक केला की वी बिलीव इन ट्रान्सपरन्सी. वी हॅव बीन अकाउंटेबल टू अवर पीपल. आनी हे सगळें डेव्हलपमेंट हांवें रोहनाक दिसता और कोणाक दिसता और स्वप्निलाक दिसता और पापाक दिसता म्हणून करूं ना. दीस हॅज बीन वीथ वॉट पीपल वॉन्ट. आनी ताज्या खातीर आज हांव म्हणटा पर्वरची वी हॅव मेड वन फॅमिली. कश्टकरी समाज जावं, बारीकांतले बारीक समाज जावं, येवजण्यो जावं, नाजाल्यार बारीक लोकांचे विचार जावं, नाजाल्यार बाकी समाजाचे गरज्यो जावं. वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट एवरी कम्युनिटी इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलिजन, कॅथलीक आसूं, मुस्लीम आसूं, हिंदू आसूं, तांचें कब्रस्तान आसूं, तांचो देवळाचो विशय आसूं, नाजाल्यार चर्चीचो विशय आसूं, नाजाल्यार तांचे स्वताचे विशय आसूं,
आम्ही 200% ट्राय केलं टू रीच आउट टू देम, नॉट ओनली एज इंडिव्हिज्युअल्स, also as a community and as far as infrastructure is concerned. We were doing a lot of things which could get a footfall of people who would help the economy directly and indirectly. Unfortunately, the task was cut halfway. बाब मनोहर पर्रीकर आमचे कडेन आज ना. ताजे विचार आसात, ताजी येवजण आसा, and that is something which we have in our minds. If given an opportunity tomorrow to carry it ahead, it is not की रोहन बीजेपीन कित्याक गेलो, रोहन हांगा खंय गेलो. रोहन स्वताचे प्रश्न आसा जाल्यार रोहनाक खूब दुखलाय बीजेपी 2.5 वर्सान जाला ते एज रोहन कावंटे. But as a representative of the people, if I am representing something and we look at the political vision ahead, we need to carry a thought which is in tune with what people want and which I can deliver. आज फुडें पळयता आसतना आज पूर्ण सरकार फुडें बहुमताचो बीजेपी करता आनी कांयच दुबाव ना. कोण कितलेय उलयले बिकॉज यू हॅव लॉट ऑफ पीपल जस्ट डिवायडींग अँड कमिंग हियर. We have a thought which we need to take ahead, and along with the present dispensation, a lot of changes may happen in number of faces who are coming elected. सगळे ते जी नांवां काडल्या तातूंत क्लियर कळटा की बीजेपी सरकार करता आनी सिरियस आसा म्हणून. आनी जे चुको जाल्या त्यो करेक्शन करप, बाकीचे विचार नवे मांडप, गोंय नवे फुडें व्हरप. चान्स मेळ्ळो जाल्यार वी वील ट्राय टू पूट आवर थॉट्स टुगेदर, रीच आउट टू द पीपल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी परवडीचे विचार तरी सारके काळजाक लागीं. खुबशे भुरगे आज यूथ, आज सगळे यूथ आर हॅविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स. वी नीड टू डिलिवर. आज सारको सादो आमचो सुकूरचो ग्रावंड 2.5 वर्सां बंद उरलो. भुरग्यांक थंय ग्रावंड ना खेळपाक. पंचायत तेन्नाची आशिल्ली गेली आनी सुको बीजेपीन तेन्ना जॉयन जाली इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. कित्याक गेल्ली? इफ यू गो बॅक एंड रिवायंड, यू नो वाय दे हॅड गॉन. फ्यू मेंबर्स हू हॅड टू हायड and take some shelter, they had gone, which I was very vocal about, and I'm vocal today also. आज ते आनी एक पार्टीन गेले, फाल्यां आनी खंय तरी वतले. पीपल ऑफ पर्वरी नो हू इज वॉट, कोणाची क्रेडिबिलिटी खंय कितें आसा, कोण पॉलिटिक्सान कित्याक आयला, आनी फुडें एखादी हाजो रस्तोय क्लियर मोकळो जातलो येता त्या दिसांनी. प्रश्न आसा, वी नीड टू लूक एट अ बिगर पिक्चर ऑफ डिलिव्हरिंग टू आवर पीपल, अँड दॅट वी वील पोस्ट दीस इलेक्शन. तुम्ही बीजेपीन येयले, मायकल बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन गेलो. मायकल एग्रेसिव्हली भारतीयन सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कॅम्पेन करता. हे सगळे सिच्युएशनाक कशें पळयता तुमी? बीजेपी एक संघटना, काँग्रेसी बद्दल इंडिव्हिज्युअल्स. पार्टीन कॅन्डिडेट जेन्ना तयार करतात आमच्या बार्देजान, तेन्ना गोंयचे कॅन्डिडेट पळोवचे पडटा. यू कॅनॉट टुडे हॅव अ लॉबी बीइंग क्रिएटेड वीच यू कॅन ऑपरेट द वे यू वॉन्ट. जेन्ना तो तेन्ना सेल्फ इंट्रस्ट मनशाक दिश्टी पडटा. मनीस समज पार्टी खातीर काम करता. आज हांव सालिगांव गेला, सियोले गेला, आल्दोना गेला, आमच्या म्हापशा गेला. आमचे भुरगे थंय आसा, तांचे कडेन उलयल्या, आमदारां बरोबर प्रचार केला, हावस टू हावस केला. हे करता आसतना वी आर नॉट युजींग मच ऑफ अ पॉलिटिकल मायलेज. एट द सेम टायम वी आर गोईंग एंड रिचींग आउट टू पीपल की तांकां एक विश्वास आसा आमी कितें करून दितले म्हणून. We need to build up our areas which are concerned as far as Goa is concerned. Together for Goa म्हणटा आमी. आनी टुगेदर समज गोवा म्हणटा जाल्यार वी कॅनॉट स्टॉप फॉर टुगेदर फॉर बार्देज. जो मनीस टुगेदर फॉर बार्देज म्हणटा तो कित्याक म्हणटा हो पयलो प्रश्न येता. दुसरो, एक कॅन्डिडेट म्हजे हे काँग्रेसीन वचच्या पयलीं जाल्ले तेच लोक आज काँग्रेसीन कॅन्डिडेट जाले. ते जेन्ना कॅन्डिडेट जाता जाल्यार प्रश्न पडटा की एक बटन कोळंगुटे आसतलो आनी फुनेला म्हापशां बिपशां घाल्लीं आसतलीं जाल्यार थंय बटन दामलो जाल्यार फुनेल हांगा वाचतलें काय म्हणून. काय जो मनीस दवरता, यू कॅनॉट हॅव पपेट्स एज MLAs. यू नीड टू हॅव पीपल हू वील डिलिव्हर ऑन हिज ओन ऑर ट्राय टू डिलिव्हर ऑन हिज ओन. काँग्रेसीच्या हातून आज अशें जालां, लॉबिंग जाल्ल्या खातीर यू कॅन सी हू इज कॉन्टेस्टिंग ऑन हाव इट इज बींग कॉन्टेस्टिंग ऑन काँग्रेस. आय विश हिम ऑल द बेस्ट. ताणें पॉलिटिकल समज थॉट जे आज हांव आयकतां क्रिटिकली, आय हॅव क्रिटिसायज दीस गव्हर्मेंट and I have gone ahead today with a thought to change as we change this particular perception of what it is and move ahead. बाब मनोहर पर्रीकर ह्या बीजेपी पार्टीन आशिल्लो, लोकांचो विचार वेगळो आशिल्लो. आज विचार समज वेगळो जाला, आमचें कर्तव्य आसता आमच्या लोकांक वचून कन्विन्स करपाक. ना पार्टी सोड. 15 वर्सां तूं समज पार्टीन आसा, तूं समज सोडटा, ते बी कोड जातकर, तुजो पावर वतकर, जाल्यार इट शोज दॅट यू आर नथींग मोर देन अ ऑपॉर्च्युनिस्ट. पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग. कोळंगुटकार जावं, शिवोलकार जावं, सगळे स्वाभिमानी आसा. You cannot, people have to call you a leader. You cannot be a leader on your own. ताज्या खातीर whoever is wanting to be self-made proclaimed, कित्याक इंट्रस्ट कितें सियोले. पयर आमी सियोले गेल्ले तेन्ना खूब जाणांनी सांगलें आमकां हांगा ODP नाका, आमकां हांगा धाकटीं घरां आमची आसगांव अंजुना कितें आसा अस्तित्व तें आसुनी. समज तो येवन म्हणटा डेव्हलपमेंट जावना, आमकां तसलें डेव्हलपमेंट नाका, जातूंतल्यान गांवचें अस्तित्वूच वता. गांवपण आसुनी. कोळंगुटे गांवपण खंय उरलें.
कोळंगुटे सादो मनीस जो सोजा लोबो सारकेलो जो आपलो स्वता रेस्टॉरंट चलयतालो आमकां पर्वरीच्यान वचून उलो मारून ताका हेल्प करचो पडलो तेन्ना हे लोक खंय आशिल्ले जे उलयता की गोंयचे आनी बाकीचे सो वॉट इज टुगेदर फॉर बार्देस आज असो प्रश्न येता की खंयचे दिल्ली लॉबी खंयच्या लॉबींक तूं प्लीज करूंक सोदता फॉर वीच यू वॉन्ट टू वायडन युअर पंख पॉलिटिक्स इज डेमोक्रेसी एवरीबडी हॅज अ रायट टू कॉन्टेस्ट म्हाका आसा ताका आसा सगळ्यांक आसा पूण करता आसतना विचार सांगप हे खूब इम्पॉर्टंट आज टॅक्सीवाल्यांचो विशय टॅक्सीवाल्यांक वापरून लास्ट 10 वर्सांक कोणें राजकारण केलें हे लोक पळयतात आज बेड्यात मिटरां काडून पयशे दिले म्हणून सॉल्व जायना प्रश्न खूब आसात कोर इशू टॅक्सीवाल्यांचो तो हँडल करपाक जाय ना की वचून थंय 11,000चे मिटर दिवन आमी विकते घेतले खंयचो टॅक्सीवालो मिटर दिलो म्हणून विकतो जायना यू आर हेल्पींग हिम इट इज एक्सेप्टेबल पूण इलेक्शना वेळार 2 वर्सां तुका येवजण आयली ना सो खुबशे प्रश्न आसा जे आज गोंयचे लोक सायलंटली पळयतात दे मे नॉट टॉक बट दे वील वोट and they will vote in the right direction which they feel they need a government which will be stable. Imagine कर फाल्यां काँग्रेसीन 8-10 सिटां काडली 12 काडली they will need many partners to come across. मागीर परत तीच गता कोण चीफ मिनिस्टर कोण बाकीचे एकामेकाचे here today we are looking at 22 plus and I'm confident this 22 plus will come. बार्देजूय आमी पूर्ण 7चे 7 येवपाक आमी पळयतात आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट भायर वतकर दयानंद मांद्रेकर जावं जॉशुआ जावं ग्लेनाचे जावं प्रचाराक ना तांचे आमचे भुरगे थंय आसा तांकां मेळपाक वतात तेन्ना तांचे फिलिंग्स कळटा की इट इज गोइंग टू बी सदांच पयलीं कशें आशिल्लें सो BJP कडेन आनी एक 7वो हांव अपक्ष आशिल्लो आज टुडे इरिस्पेक्टीव ऑफ द कॅन्डिडेट्स 7 पीपल आर गोइंग टू गिव ऑल 7 सीट्स टू BJP पार्टी ईच वन वर्किंग हिज ओन वे and the party working together. BJPन तुम्ही परमनंट रावपाक गेल्या काय तुम्ही आता सध्या सरकार त्यांचे आसतलें केंद्रान सरकार त्यांच्या तो पर्यंत हांगासर डेव्हलपमेंट परवरीचो करूया म्हणून खुबशे दे इन्क्लूड अस इन द जम्पिंग वी हॅव नॉट जम्प्ड एनीवेर आमी अपक्ष आशिल्ले लोकांन आमकां मॅन्डेट दिल्ली अपक्षाची आमी पयलें म्हणल्यार लोकां कडेन जेन्ना उलोवन काडलां तेन्ना बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप वी हॅव रिजायन्ड एज अ MLA वाय वी हॅव रिजायन्ड कित्याक जी मॅन्डेट लोकांक दिल्या ती रिस्पेक्ट करून आमी त्या पोजिशनान रिजायन जाल्या आनी परत लोकां कडेन फुडें गेल्या टू आस्क फॉर द नेक्स्ट पार्ट आज आमी जेन्ना BJPन प्रवेश केला डेफिनेटली इट इज फॉर अस टू सीट टुगेदर बिल्ड अ पार्टी बिल्ड अ ऑर्गनायझेशन एंड बिल्ड गोवा सो इट्स अ लॉंग टर्म प्लॅन आज मनोहर पर्रीकर आशिल्लो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी इन ऑटोमॅटीक मोड आज परत मॅन्युअल मोडांतल्यान ऑटोमॅटीक मोडार येवचें पडटा 5 वर्सां आमी समज सरकार हो चलयला बरो चलतलोच आशिल्लो ताजें आरोग्य वायट जातलें तो आसचो ना आमचे बरोबर ही कोणाचीच कल्पना नाशिल्ली टुडे वी मिस हिम बट his thoughts are there and I think we have a long way to go. I have been saying this that deliveries to what Goa needs, deliveries to what Porvorim needs will be is close to my heart and will be priority to deliver. ते युथांचे आसूं सिनियर सिटिजनचे आसूं महिला वर्गाचे आसूं नाल्यार बाकीच्या लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट नाल्यार एम्प्लॉयमेंट नाल्यार बाकीचे वी विल वर्क ऑन ऑल एस्पेक्ट्स टू मेक Porvorim a model constituency what Porvorkars have been waiting for. लास्ट सोंपयता आसतना खुबश्यो पार्ट्यो इलेक्शनाक दिल्या भायल्यो पार्ट्यो आमी तेजेर उलयले BJP सीट टू सीट मार्क करता आनी एके वटेन डिवायडेड ओपोजिशनाचो ते फायदो घेवपाक सोदता काँग्रेस वोटर्स कॉन्सॉलिडेट जातले तेंच्या वटेन ही आशा धरून आहा असल्या वेळार ह्या पॉलिटिकल सिच्युएशना वेळार तुमची गोंयच्या लोकांक ह्या इलेक्शनाक मॅसेज कितें आसतली म्हजी गोंयच्या लोकांक एकूच मॅसेज आसा की रोहन खंवटे समज BJPन गेला जाल्यार सगळें खूब विचार करूनच गेला आमच्या लोकां कडेन सगळ्यांक उलोवन गेल्लो आसा स्टेबिलिटी बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट 5 years डिलिव्हरीज बिकम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट पीपल लायक अस लोकांनी आमचेर आज विश्वास दवरला की कितें स्टेप घेतला ते पॉलिटिकली रायटूच घेतलो सो दॅट इज वेर पीपल हॅव कॅप फेथ इन अस आय लूक अपॉन ऑल द पीपल टू कीप द सिमिलर फेथ इन ऑल ऑफ अस एज अ पार्टी एज रोहन खंवटे फॉर डिलिव्हरीज जे आमी 2.5 वर्सान परफॉर्मन्स एज मंत्री केला तुमच्या फुडें आसा ऑपोजिशनानूय कितें केलां तें आसा आज आमकां लेजिस्लेट करून फुडें हे डिलिव्हरी करपाचो एक फोरम जो मेळटा ताचे खातीर सगळ्या गोंयकारांनी एक कडेन रावचें आमी गोंय खेळण्यांचें दुकान करचें न्हय कोण तरी बेंगॉली पार्टी म्हणटली खेळ जातलो आनी आमी खेळण्यांचें दुकान करतले आमी खेळणी जातलीं जी खेळणी घेवपाक गेले आनी जी इल्ली खेळणी हाफ प्रायसाक घेतली आनी फूल प्रायस जालोच ना ती खेळणी परत भायर सरली हे सगळो खेळ लोक गोंयकार पळयता दुसरो झाडू घेवन आयला तोय तेंच सांगता तर फुडें वचपाक वाट मेळना त्या टायमार गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन BJP सरकाराक भोवमतान हाडून नेक्स्ट 5 वर्सांक स्टेबल सरकार चलोवपाक दिवचें हांव एक उतर दिवंक शकता की अन्याय केन्नाच जावंक दिवचो ना जे लोकांक इनसेक्युरिटी आसा ताच्या खातीर आमी झडटलेच टू ऑल सेक्शन्स ऑफ द कम्युनिटीज लेट अस वर्क फॉर अ बेटर गोवा सेंटराक BJP आसा गोंयांत आतां BJP येतलीच तातूंत सगळ्यांचो हातभार जाय पडटलो लेट अस वोट वायजली
त्या दिसा 14 तारखेक तुमी येवन वोट करचो आनी पर्वरच्या मतदारसंघान हांव रोहन खंवटे मतदारसंघ नंबर 9 थंय जो उबो रावला थंय आज प्रचार जशें चालू आसा घरोघरी सगळ्यान बऱ्यांतलो बरो प्रतिसाद मेळटा तातूंत आशिर्वाद मेळटा सगळ्या लोकांचो अ रेसिप्रोकेशन ऑफ वॉट वी हॅव बीन डुईंग एज अ टीम तातूंत तुमचो सगळ्यांचो तेंको पर्वरकारांचो सदांच तेंको आसा तसो फुडें आसतलो अशी खात्री बाळगिता एंड आय फील टुडे इज अ ऑपॉर्च्युनिटी टू कीप आयडेंटिटी ऑफ गोवा टुगेदर. खूब जाणांचे प्रश्न वेगळे वेगळे आसतले एनवायरमेंटा बाबतींत आसतले करप्शना बाबतींत आसतले बाकीचे आसतले आय थिंक सोल्युशन काडटले जाल्यार बरोबर बसून काडचे पडटले वी नीड टू सीट टुगेदर अँड एन्श्युअर दॅट वी वर्क टुवर्ड्स अ बेटर गोवा. सुवर्ण गोवा जे आमी पळयल्लें सुवर्ण गोवा जेव्हा मनोहर पर्रीकर चिंत्तालो आनी आज सुवर्ण गोवा समज दितले जाल्यार लोकांनी बरोबर रावपाची गरज आसा आनी पर्वरकारांनी खास करून वो मशाल जी आसा आमची ती फुडें व्हरता आसतना सगळ्यांनी हातभार दिवपाची गरज आसा. ते आशिल्ले रोहन खंवटे. तुमी जशें सांगलां की सेंटराक बीजेपीचे स्टेबल सरकार आहा तेजे उपरांत गोंयान बीजेपी सरकार येवपाचे चड चान्सीस आहा ते म्हणटा अशा टायमार लोकांनी ताचो विचार करचो आनी स्टेबल गव्हर्मेंट गोंयानूय अशें डेव्हलपमेंटाक फायदो असो विचार करून बीजेपी वांगडा रावचे अशें रावतले अशें तेजें मत आहा. आमचो आयज डेट वीथ कॅन्डिडेट कार्यक्रम हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया.